नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीले देवस्थान दर्शनाक आयच्यान सुरू. कारवारच्या अस्नोटी गावच्या सातेवाडा हिंगा श्री कामाक्षी देवील्या देवस्थानात प्रत्येक अमावस्ये दिवस हजारांशे लोकांनी देवाला दर्शना खातीर गर्दी उरताली. जाल्यार गेल्ले मार्चाच्यान श्री देवीले देवस्थान कोविड महामारी लागून सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे बंद दवरिले. आता सरकारान निर्बंध काडिल्ल्यान आज 11 फेब्रुवारीच्यान श्री कामाक्षी देवीचे देवस्थान भक्तांक दर्शनासाठी उघडे उरतले आणि पहिलेच्यान चलत येयल्याप्रमाणे प्रत्येक अमावस्येक दर्शनाचो कार्यक्रम चालू उरतलो. 25 फेब्रुवारी दिसाक श्री देवीलो वार्षिक उत्सव आसून सगळे भक्तान हेची नोंद घेवची आणि सामाजिक अंतर पाळन, मास्क घालन, सरकाराच्या मार्गसूचीचे पालन करून देवील उत्सवाक हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें देवस्थानच्या पुजारी मार्फत भक्तांक कळयला. इतल्या दिवसानं कोरोना निमित्तानं देवस्थान बंद आशिल्लें. ह्या अमावशेंतल्यान कामाक्षी देवस्थान ह्या अमावशेंतल्यान सगळ्या भक्त मंडळाक सगळ्याक ह्या अमावशेंतल्यान निमंत्रण आसा. ह्या अमावशेन ओपन आसा. सगळ्या लोकांनी येवं जाय आणि येवचे फेब्रुवारी 25 तारखेक वार्षिक उत्सव आसा. सगळे भक्त मंडळाक निमंत्रण आसा. त्या कामाक्षी देवस्थान येवं जाय.